राज्यात दिसान दीस अपघातांचे प्रमाण वाढत आसा। असोच एक अपघात आयतारा राती दिवचल शारांत घडलो। दिवचल शारांतल्यान 5 वाड्या वयल्यान मयेच्या दिकेन वचपी रस्त्याचेर 3 वाहनां मदीं जाल्ल्या ह्या अपघातात सुमार 5 वर्सां पिरायेचो एक भुरगो जखमी जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण GA04 E9307 ह्या नंबराची कार मयेच्या दिकेन वताली। ही कार 5 वाड्याच्या फुडें आशिल्ल्या चडावाचेर एका ल्हानशा वलताचेर पावतकीच फुडल्यान येवपी MH26W0005 ह्या नंबराचे कारीन मयेच्या दिकेन वचपी कारीक नेटाचो धपको मारलो। ह्या धपक्या बराबर मयेच्या दिकेन वचपी कार फाटल्यान सरकली। त्याच वेळार फाटल्यान आशिल्ल्या GA04 B6213 ह्या नंबराचे मोटार सायकलीक आपटली। ह्या अपघातात 3 वाहनांची मोडतोड जाली। मयेच्या दिकेन वचपी कारीत मयेचीच एक फॅमिली आशिल्ली। हे फॅमिली मदलो एक ल्हान भुरगो मातसो जखमी जालो। जखमी भुरग्याक ताकतिकेन उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेलो। दिवचल पुलिशेक ह्या अपघाताची माहिती मेळटकीच पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास चालू आसा। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।